मोगाच्या भयणी भावांनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या 5व्या नोवेनान आमी आसा आनी आयचें नोवेन कुटुंबांक भेटयलां. आनी ह्या नोवेनाचेर म्हजो निवाड करता आसतना बाजलिकेन बसून म्हजी नदर एक कुटुंबाचेर पडली. एक आवय, एक बापूय आपल्या 2 ल्हान भुरग्यांक, एकलें घोडे सुमार 2 वर्साचें आसतलें आनी दुसरें घोडये 5 वर्साचें आसत, त्या आपल्या दोनूय भुरग्यांक घेवन ती पवित्र साक्रामेंता मुखार हाजीर आसली. आवय आपल्या त्या सुपुल्ल्या धाकट्या भुरग्याक, 2 वर्साच्या भुरग्याक हात जोडूंक शिकयताली आनी बापूय दिमेर आसा तें पळोवन ताची व्हडली धूव दिमेर पडली. कांय वेळान हें धाकटें सुपुल्लें भुरगें उचांबडीशी जालें हें पळोवन हो बापूय ह्या भुरग्याक आपल्या आवय कडचें घेता आनी भायर वेता आनी आवयक तिचे मागणें करूंक एक सोयेक दिता. मोगाळ भयणी भावांनो, ही ल्हान घोडणी हांवें पळयली तेन्ना ह्या घोडणेन हांवें एकचार पळयलो. सांगात एक कुटुंब कशी मागण्यांक ती आयलेली. जशे परी जायतीं जाणां एक कुटुंब कशी नोवेनांक आमी जमल्या. ह्या कुटुंबान हांवें भावार्थ पळयलो. ही आवय बापूय आपलो भावा जियेताली आनी आपल्या भुरग्यांकूय हो भावा जियोंक एक देख जाताली. तिसरे सुवातेर ह्या कुटुंबान हांवें बोरवासो पळयलो. आवयन कांय म्हणूंक ना, पूण आपली पोतिनींक तें भुरगें एके भाशेन तिका मागणें करपाक मातशी आडकोर जाता अशी पळोवन त्या भुरग्याक हो बापूय कांय उलयनासतना आपले हाकेन घेता आनी भायर वयता. एक बोरवाशाची खुणा ह्या पोतीन आपल्या पोतनीक दाखयले हें हांवें पळयलें. मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या दिसाचो विशय आमकां होच आमचो बोवाद खोलावन एकामेका सांगाता एकचारान जिवन होच बोरमाचो आमी आमच्या कुटुंबान वांटूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान देव सगळे घुसपागोंदळ कोत्ता, अनीत कोत्ता, वायट कोत्ता हाचेर सगल्याचेर जैत मेळयतलो हाची खात्री आमकां दर एकल्याक दिता. आनी हेच खात्रेन 2 दिसा आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां तो आपयता. जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू हेच खात्रेन आमी जियेताना ताचेर आमचो बोरवासो तीर धरूंक, किरीत भाशेन ताच्या उतराचेर आमचो बोरवासो तीर धरून देवाच्या राजाक आमची तयारी करूंक जेजू आमकां आपयता. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या देवाच्या राजाक एक कुटुंब कशी आमी तयार जातली जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमचें कुटुंब मांडूंक गरज. आनी ह्या जेजूच्या उतराचेर आमचें कुटुंब आमी कशें मांडटले काय? मोगाळ भयणी भावांनो, 2 मोडाचेर आमचो वेळ दिवंक. पयले सुवातेर वेळ मागण्यांक दिवंक. आमच्या कुटुंबान आमी पळयता आदल्या काळार आमोरी करूंक सगळो कुटुंब बारबर आसतालो. 8 वरांचे तीस करूंक सगळो कुटुंब बारबर आसतालो. आधुनीक काळार गोरे वेळ मागण्यांक उणो जालो असो दिसता. घोडे आमोरी वेळार भुरगीं घरांत आसना, ओ भुरगीं ट्युशनाक गेलेलीं आसता, ओ केन्ना केन्ना आवय आसना, ओ केन्ना केन्ना बापूय आसना, खंय गेलेलीं आसता. मोगाळ भयणी भावांनो, असल्यान आयज आमकां एकामेकाक सवें मागण्यान भेट सारूंक आयचो सेवा धर्म, आयचो विशय आमकां आपयता. सांगाता तेस करून, सांगाता आमोरी करूंक, जाता जाल्यार सांगाता देवाचें उतर मारूंक वाचून ताचेर नियाड करूंक आयज आमकां उलो हें करूंक वावरूंक आमकां आयचो विशय आपयता. जाल्यार दुसरे सुवातेर एकामेका सांगाता भेट सारूंक कुटुंबान आमकां आपयता. मोगाळ भयणी भावांनो, आमी कुटुंबान वेळ सादता, बाराबर आसता, पूण आमचे मदें कितलें उलोवप जाता काय?
आमी थोडीं जाणां घोडे मोबायलाचेर आसता वो थोडीं जाणां आमी टी व्ही पळयता अशें आमचे मदें उलोवप तितलें जायना आनी उलोवप जालें जाल्यार बसून एक एकदां आमी एकामेकाक आयकना मोगाळ भयणी भावांनो आयज एकामेका मदें संवाद करून उलोवन आमचे मदें हो एकचार बांदूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता हेच करूंक देवाची कृपा आमकां मागतना मोगाळ भयणी भावांनो हांव म्हणटलो आसलो आमी एकामेकाक आयकुया आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आमी आयकुया भुरगीं कशी आमच्या आवय बापायक आमी आयकुया आमच्या आवय बापायक जायतो अणभव आसा आनी ह्याच अणभवान बरी देख ती आमकां दिता भुरग्यांनो आमच्या आवय बापायक आमी आयकुया तशेंच आवय बापायनो आमच्या भुरग्यांक आमी आयकुया आमच्या भुरग्यांक आमी आयकना ताका लागून ती घोडी दुसरे आपल्या इश्टांक सोदता वा आमच्या भुरग्यांक आमी समजना ताका लागून घोडी दुसरे इश्ट आमकां समजता तांच्या फुड्यान घोडी भुरगीं वयता आयज उक्तें मन दाखोवन ह्या आमच्या भुरग्यांक भेट दिवंक आमकां आयचो विशय आपयता अशें करतना मागण्यान वेट सारून आमचो भावार्थ खोलावया एकचारान एकामेका सांगाता आमच्याच कुटुंबान आमी वेळ सारुया आनी बोरवाचो जेजूचेर आमचो धरून 2 दिसां आमची पावलां मारूंक भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या विनोतीन आमकां दर एकल्याक कृपा आनी आदार ह्या मिसांत मागुया.